गीत घेऊया. पेज नंबर 4, A9. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान बरे भलायकी पासत आनी देवाक आर्गां आनी दिनवासनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागता सेरा डायस तेच्या ह्या इंतेन्सा पासत ह्या मिसान वांटो घेवन आमी तेचे पासत म्हूण मागुया. आनी आतां ह्या मिसान आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसान वांटो घेत आसतना ह्यो सगळ्यो मिसाच्यो इंतेन्सांवा उगडास धरून तशेंच पाप साहेबाचे इंतेन्सांवा पासत आमी मागणी करुया. आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन्सांवा जावन आसात त्या वेदी मुखार देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच ताचे वरवीं आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस समोर रमतात तांचे पासत म्हूण मागणी करुया. आपल्या काजाराचो दीस समोर रमतात तांचे पासत मागणी करुया. आनी तशेंच हे पेस्ट पिडान निरून सदांच तांकां बरी भलायकी मेळोंक म्हूण जे कोवीड-19 दूख त्रास कश्ट सोंसीत आसात तांचे पासत पूण आमी मागणी करुया. त्याच भाशेन आयज हांव देवाक आर्गां आनी दिनवासनी दिता. इतलीं वर्सां हांव हांगा ह्या बेसिलिकेन म्हूण वावुरलो आनी आतां मास्टर्स इन स्पिरिच्युअलिटी करपाक कंप्लीट करपाक हांव फुडें पुण्या म्हूण वेता. तर हांव ह्या मिसान देवाक आर्गां दिवन तशेंच म्हजे फॅमिली पासत देवाची सदांच आशिर्वाद आनी कृपा तांचेर आसूं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान हांव मागतां. आयची वाचपां आमकां सदांच देवाची कृपा आनी देवाचें उतर जें जावन आसा तें समजून घेवन त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमकां आपयत आसा. बरेच फावट देव जें उतर आमकां उलयता पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमकां तें देवा सरशी उजवाडान म्हूण हाडीत आसा. पूण जेन्ना आमी आमच्या मनांतल्या चिंतना वरवीं आमी वावुरता आमी काळोखान म्हूण रावता आनी त्या वरवीं आमी देवा सरशिले पयस म्हूण वेता. पूण जेजू आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां परतून तो उजवाडान म्हूण हाडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पापी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. काकूत सारा बापा आमच्या पातकां पासत घायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रमीत दिरवी तूं आमचेर वत्ताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केलाय. ताच्या भोव उदार काळजाची आमची जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सर पातकांतले फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोखडेच खात्री जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय, तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापाशी पावचे आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातोले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासलेचें पींत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावूंक जाय. ह्या वक्तान ताचे दोळे सणसणटले, पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं धवी फुलां काडून उडयतले आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमटेक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता, आतां म्हज्या मरून येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी तीं रोडलीं. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशी येवंक लागलो, पूण ताचे पांय लागो नासले. तोबियास ताजेशी आयलो. ताच्या हातान मासलेचें पींत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हें म्हणून ताणें ताका वखद लायलें. थोडो वेळ ते तशेंच दवरले आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमटेक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली. तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवांक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवांक वाखाणणी सासणाच्या सासणांक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां म्हजे चुरचुरे केले आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खोऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो किरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उकोडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतोल्या. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. देव मंदिरान शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचे उतर हे, म्हज्या उजव्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतलो. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो कशे मनान ताका कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, पयले वाचपान आमी जी खबर आयकला ते वरवीं तोबियास खरेंच आपल्या जिवितान सगळें कितें घडलां ते वरवीं देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन प्रार्थना म्हण करता. तशेंच ह्या वेळार कोवीड-19 हेतून आमी जियेता आसतना आमच्या जिवितान पूण बऱ्योचश्यो कितें तरी घडलेल्यो आसात ते सगळें कितें देवा वरवीं जाता म्हूण आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता. देवूत आमकां सदांच आमच्या जिवितान आमकां आपले कृपेन भरता आनी त्याच भाशेन आमकां तो सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मार्गदर्शन दीत म्हूण आसा. आयच्या पवित्र जी शुभ वर्तमान जावन आसा तेतून जेजू आतां पर्यंत आमी पळयलां फारिसेव सादुसी आनी जे सॅनेट्रिन्स जावन आसले ते सगळे जेजूक म्हूण प्रश्न घालताले ताका धरपाक म्हूण. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू तांकां सगळ्यांक एक प्रश्न म्हूण घालता, जो क्रिस्त म्हूण जावन येवपाचो आसा आनी जो आसा तो दाविदाचो पूत कशें म्हूण तुमी म्हणोंक जातात. कित्याक दावीद जर ताकाच आपलो सोमी म्हूण मानून घेता तर तो ताचो पूत कशें म्हूण जातलो. आनी हे जे विज्ञानी मनीस जावन आसले तांचे लागीं कांयच जबाब म्हूण नासलो. ते पळोवन थंय ज्यो जमा जाल्ल्यो सगळ्यो मनशां कुशाल मनान एके भाशेन ते देवाचें उतर आयकून ते वरवीं ताका कान म्हूण दितात आनी त्याच उतरा प्रमाणे आपले कुशाल बरीत मनान आनी काळजान जिवीत जिवंक फुडें म्हूण वेतात. आमच्या जिवितान जर आमी सदांच पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा वरवीं आमी जर आमची पावलां फुडें म्हूण व्हरता तर खरेंच आमी प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जीव म्हूण जाता. जेजू आयज आमची सगळीं मनांतली काळजां आनी मनां जी जावन आसात ती उक्ते करून आमकां सदांच पवित्र आत्म्याच्या उतरांचेर नियाळूंक म्हूण तो आमकां आपयता. जेजू जावन आसलो देवाचो पूत आनी तो ह्या संवसारान आमचे सोडवणे पासत म्हूण येयलो. दाविदाचो पूत म्हूण जावन येतलो म्हूण ही खबर ताका पूण जाणा आसली. पूण थंय हाजेर आसले विज्ञानांचे मनां आनी काळजां उक्ते करपाक तो तांकां तो प्रश्न म्हूण घालता. कित्याक ते समजताले जो आमकां सोडवण दिवंक म्हूण येतलो तो एक व्हड राजा म्हूण जावन आसतलो. पूण जेजू खालतिकायेन जिवीत जिवन आमकां सगळ्यांक देवाचो मोग दाखोवन तेन आमकां सोडवण म्हूण दिला. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना सदांच जेजू क्रिस्ता वरवीं मेळ्ळेले पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जी प्रेरणा आमकां मेळटा ते वरवीं आमची पावलां सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी व्हरूंक फावो जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तेच वरवीं आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सोर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां ह्या मेळ्ळेल्या वॅक्सिना वरवीं तुजी कृपा आशिर्वाद दी आनी आमकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता. आमच्या सरकाराक
आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 45 C41. Upas boro magni bore tanchi boros mogadeni Umar betoy kalis tushi irang bogoy devadeni Wawradiak di fauti muzri Lanak manan mogan wagoy Suglalang di mafisyan di Soglang doya mo'y pasakoy Dublang chivoy Winglang nisoy Sagli modun ko'y diang sodoy Sumachisu modun udoy Osli vopni makapavoy म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुयांक काकूच सरा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक ह्या वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगूस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जीव ह्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेक येण्याक आमी अवतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वावुरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर, अख्खी प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरान आर्मांदो फर्नांडीस, मेरी फर्नांडीस आनी आना उबाल्डिनो परेरा हांचीय काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतल्यो तुवें आपोवन वेलोय. तशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर त्यो मेल्यो, तशेंच ताचे बरोबर त्यो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवर मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां जाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 61 D27. Moja deva tu sorboro rozar mozo doni
zanis munktuzo hawen saudades korung favor Deva tuja mogok lakto kalis moche tu kadita Deva tuja mogok lakto kalis moche tu kadita प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हांव फादर जॉन फर्नांडिसाक चड चड काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज ताणें आमकां हें मीस भेटयलां. तें एके वतीन ताचें निमाणें मीस बाजिलिकेंत आयजसान ते हांगसर आसचे नात. ते आपले अभ्यास करूंक पुण्यांत वेतात. पोरूंच ते वचपाक आसलेले, पूण कोविडाक लागून ते वचोंक जावंक नासलेले, पूण ह्या वर्सा तो वेतलो. तर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांगसर ताणें 6 वर्सां सारलेलीं आसा. पयलो ब्रदर कसो ताणें वावर केल्लो आसा आनी फादर जॉर्ज देसाच्या रेतिराच्या कामांत ताणें खूब भार घेतलेलो आसा. मागीर दियाकोन जाल्या उपरांत पाद्रीपणाच्या कामांत ताणें हांगसर भरपूर वावर केल्लो आसा आनी ह्या बजिलिकेंत तो बरो वावुरतालो. तर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें आतां ताच्या कामानूय देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता आनी सगळें बरेंपण ताका फावो कर म्हणून तुमी ताचे पासत मागात. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पसत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पसत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 245 U31. San Francisco Xaviera, tuzo ci bronzalo, Gesù